नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या फर्स्ट बुलेटिनान हा प्रणिता रेडकर तुमका येवकार दिता. सविस्तर खबरां आदी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. वयल्या लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो जालो भोवमान. गोंयांतल्या बीपीएल कुटुंबांचो परतून जातलो सर्वे 2021 उपरांत बीपीएल कुटुंबाचे जायते जाण सरकारी नोकरेंत. गोंयांत बशी उपरांत आतां रोखडीच इलेक्ट्रीक फेरी सेवा. लायट बिल दरवाडीचो गोंयकारांक बसतलो फटको. युनिटा फाटल्यान मेजचे पडटले 5 ते 10 पैसे सुबेज. प्रियंका गांधीन 2 करोडाक MF हुसैनाचे पेंटिंग विकत घेवपाची केली सक्ती. येस बँकचो को फाउंडर राणा कपुराचो प्रियंका गांधीचेर आरोप. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणाक मुंबई पुलिशेन फरमायली 29 तारखे मेरेन न्यायालयीन काद्य. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो आयतारा पयलो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भेटोवन भोवमान जालो. पुण्यातल्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठाना वतीन घडोवन हाडिल्ली ही कार्यावळ मुंबई सायन हांगासरल्या श्री शमुखानंद सभाघरांत जाली. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हांच्या 80व्या पुण्यतिथे निमतान प्रधानमंत्री मोदी हांचो भोवमान जालो. मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठान दर वर्सा 24 एप्रिलाक दीनानाथ मंगेशकर स्मृती दिसा निमतान दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भेटयताले. ह्या वर्सा प्रतिष्ठानान लता मंगेशकर आणि दीनानाथ मंगेशकर हांच्या यादींत लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ह्या नावान हो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय घेतलो. आणि पयलो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कारा खातीर भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे नामांकन जालें. गोंयच्या बीपीएल रेशन कार्डार आसपी नागरिकांचो परत एकदा सर्वे करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. गांवगीर उदरगत खाते हो सर्वे करतली. 3 सिलिंडर फकत बीपीएल रेशन कार्ड आशिल्ल्या घराब्यांकूच मेळटले अशें सरकारान कळीत केला. आर्थीक पावड्याचेर सबळ नाशिल्ल्या घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव मेळोवन दिवपाच्या हेतान आतां बीपीएल सर्वे परत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. इतल्या मजगती पयलीं सगळ्यांकूच 3 फुकट सिलिंडर मेळटले अशें सरकारान जाहीर केल्ले. ह्यान पयलीं फकत बीपीएल घराब्यांकूच ह्या येवजणेचो लाव दितले अशें सरकारान स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्याचें मत गोंयकारां कडल्यान आयकूंक येता. फुडल्या म्हयन्यांत गोंयांत पयली इलेक्ट्रीक आनी सोलर फेरीबोट सुरू जातली. रायबंदर आनी चोडण उदका मार्गार ही इलेक्ट्रीक फेरीबोट धांवतना दिश्टी पडटली. सुमार 4 कोटी रुपया खर्च करून ही फेरीबोट बांदल्या. पयल्या पावड्यार फकत एकूच फेरीबोट चलतली. हे फेरी खातीर कशी चलता तें पळोवन उपरांत अशा तरेच्यो आनीक फेरीबोटी घेतल्यो अशी म्हायती न्हंय येरादारी खात्याच्या गोपांक कडल्यान मेळ्ळ्या. इको फ्रेंडली आशिल्ल्या ह्या फेरीबोटींत बॅकअप म्हूण डिझल जनरेटराचो उपेग करपाची सुविधा आसा. एकदा बॅटरी चार्जिंग केल्या उपरांत 3 वरांचो बॅकअप उरतलो जाल्यार फेरीबोटीच्या धोक्यांचेर चार्जिंग स्टेशन उबारतले. एका वेळार 60 प्रवाशांची येरादारी करपाची ह्या फेरीबोटीची तांक आसतली.
विजेचे मोल 5 ते 10 रुपया प्रति युनिट ह्या प्रमाणात वाडटले अशें संकेत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिले. केंद्रीय वीज महामंडळाच्या रेग्युलेटरी बोर्डान 6 म्हयन्या पयलीं वीज दर वाडोवपाचो आदेश दिल्लो. त्या खातीर ही वाड चालीक लावप गरजेचें आसा अशें सुदीन सांगता. तशेंच विजेची चोरी करप्यां आड ह्यान फुडें वीज खातें खर कारवाय करतलें अशें सुदीनाचें म्हणणें. वीज खात्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो सुविधा उबारपाक 5,000 कोटी रुपयांचो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या कडेन मंजुरी खातीर धाडला अशी माहिती सुदीन ढवळीकरान दिली. आमकां रेव्हेन्यू सुद्धा आम्ही काय करू शकना. आता थोडे 5-10 पैसे वाडूंक शकता ह्या दिसांनी, कारण JRC जे आसा रेग्युलेटरी बोर्ड तांणी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमकां वचचें पडटा. सो 5-10 पैसे जे फाटले 6 म्हयने पयलीं जे कितें आमकां आयलां ते वाडोवपाची आवश्यकता आसा. ना जाल्यार आमकां जे अंडरग्रावंड केबलींग चल्लां ते खंय ना खंय कर्टेल करतले. फुडल्या 5 वर्सां जवळ जवळ 5,000 कोटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग वर्क, नवी सबस्टेशनां ज्या कडेन गरज आसा, आमकां वेर्णा गरज आसा एक्स्ट्रा सबस्टेशन, सांकवाळ गरज आसा, त्या नंतर फोंडे गरज आसा, ही सगळी सबस्टेशनां आनी त्याच प्रमाणे तन्मार प्रोजेक्ट जो क्लियर केला एक्झिस्टींग लायनी वयल्यान हाडपाचो. आतां जी लायन आसा त्याच लायनी म्हणजे सुपाची आमकां 100 मेगावेट सप्लाय जाता ताजे वयल्यानूच ही लायन येता. येस बँकचो को फाउंडर राणा कपुरान ईडी मुखार बऱ्याच गजालींचो खुलासो केलो. ईडीच्या चार्जशीटा प्रमाण कपूर हांकां प्रियंका गांधी कडल्यान 2 करोड रुपयांक एक पेंटिंग विकत घेवपाक सक्ती केली असो आरोप राणा कपूर हांणी केला. हे पेंटिंग मकबूल फिदा हुसैन हांणी चित्रायलां. राणा कपुरान फुडें सांगिल्ल्या प्रमाण त्या वेळारचे पेट्रोलियम मिनिस्टर मुरली देवडा हांणी हे पेंटिंग विकत घेवपाक न्हयकारिल्ले जाल्यार तांचे गांधी परिवारा कडचे बरे संबंद वायट जातले. इतलेंच न्हय जाल्यार तांकां पद्मभूषण लेगीत दिवपाक मनाय येवपाक शकता अशें सांगिल्लें. ईडीन स्पेशल कोर्टान दाखल केल्ल्या दुसऱ्या चार्जशीटांतले राणा कपुराचे हे विधान. मनी लॉन्ड्रिंगाच्या केसांत राणा कपूर आनी DHFLचे प्रमोटर्स कपिल आनी धीरज वाधवंसाच्या विरोधांत स्पेशल कोर्टांत केस चालू आसा आनी राणा कपूर मार्च 2022 सावन जेलींत आसा. हनुमान चालिसा पठण प्रकरणाच्या फाटभुंयेर मुंबय पुलिशेन अटक केल्ल्या राणा जोडप्याक 29 तारखे मेरेन न्यायालयीन काद्य फर्मायल्या. आयतारा खासदार नवनीत राणा आनी आमदार रवी राणा हांकां वांद्रे न्यायालयांत हजीर केल्ले. शेनवारा अमरावतीची खासदार नवनीत राणा आनी तिचो घरकार आमदार रवी राणा हांकां मेळपाक गेल्ले भाजपाचे फुडारी किरकिट सौम्या हांच्या मोटारींचेर हल्लो करपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या घडणुकेन सौम्या हांकां मातसो मारूय लागला अशें कळटा. आपणाक जिवे मारपाचें कारस्थान आशिल्लें अशें विधान सौम्या हाणें ह्या वेळार केलें. हें प्रकरण हांव गृह सचिवाच्या नदरे सामकार हाडटलो अशें सौम्यान म्हणलां. ह्या वेळार घडणुके खातीर भाजपाचे फुडारी तिडकल्यात. महाराष्ट्रांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या असो आरोप भाजपाच्या विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हणलें. हनुमान चाळिसा पठणाच्या फाटभुंयेर सुरू आशिल्ल्या ह्या घडणुकेक लागून महाराष्ट्रांत शिवसेना आनी भाजपा मदलो वाद तेंगशेक पावला.
सकाळ माध्यम समूहाच्या ब्रँड्स ऑफ महाराष्ट्र ह्या कार्यावळींत महाराष्ट्रांतल्या फाकीवंत राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायली. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, विरोधी पक्ष फुडारी देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय उद्देग मंत्री नारायण राणे हे सगळे एकाच वेळार माचयेर एकठांय दिसले. शेती ते व्यवसाया मेरेनचे बांदकाम ते उद्देगा मेरेनचे अशा विंगड क्षेत्रांतलो बदल सकाळ आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान समाजा मेरेन पावोवपाचें काम बेस बरें करता अशें सांगीत देवेंद्र फडणवीस हाणें सकाळाक परबीं भेटयली. सकाळ समूहान ह्या वेळार महाराष्ट्रांतल्यान 61 उद्योजकांचो ह्या वेळी गौरव केलो. भारतान बेगीनूच समान नागरी संहिता लागू करपाक शकता अशें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलां. मध्य प्रदेशान भाजप पक्षाच्या गाबो समिती कडेन ताणें खासा बसका घेवन राजकीय कामकाजाचो नियाळ घेतलो. ह्या वेळार ताणें हें विधान केलां. CAA, राम मंदिर, कलम 370 आनी तिहेरी तलाक ह्या मुद्द्या उपरांत समान नागरी संहिता लागू करपाचो वेळ आयला अशें तांणी म्हणलां. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयतारा काश्मीर दौरा केलो. काश्मीरांतल्या तरणाट्यां मुखार ताणें उलोवप केलें. नव्या सरकारान जम्मू काश्मीरांत सुरू केल्ल्या साबार येवजण्यांक लागून तुमची उदरगत चड पयस ना. तुमच्या आवय बापाय भाशेन वा तुमच्या आजी आज्या सारके तुमकां त्रास सोंसचो पडचो ना अशें आश्वासन मोदी हाणें काश्मीरच्या तरणाट्यांक दिलें. केंद्र शासीत प्रदेशां खातीरच्या साबार प्रकल्पाचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर दवरपाच्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले. काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए. घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी. ये मैं करके दिखाऊंगा. ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं. आणि आता घेऊया एक लहानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.